नमस्कार. आयच्या या ब्रेकवराक तुमकां सगळ्याक येवकार. अर्थसंकल्पाचे भाशण केलां मुख्यमंत्र्यान. अर्थसंकल्प मांडला अशें हांव सद्या तरी म्हणना, कारण अर्थसंकल्प टॅक्निकली मनोहर पर्रीकारान मांडिल्लो. ताचें भाशण आज मुख्यमंत्र्यान केलें. ह्या अर्थसंकल्पा भितर अर्थ कितलो आसा काय फक्त संकल्प आसा हाजेर आमी भासाभास करतात. म्हणजे बरोबर आमचे स्टुडियोक आसात आमचे न्यूज एडिटर सुयश गावणेकार, जे स्टेट फायनान्सिसाचेर दर 3 म्हयन्याक बजेट पंचनामो तुमचे मरे हाडटात. आनी खरेंच सरकार स्टेट फायनान्सिसाचेर खरें उलयता काय कायलोळी करता हाजेरूय आमी विश्लेशण तुमकां दितात. ताचो पुराय अभ्यास आनी पुराय रिसर्च सुयश बाब करतात. ते आसा आमचे स्टुडियो भितर. आनी हें जें भाशण जालें मुख्यमंत्र्याचें, हांव सुयश सुरवात हेतल्या गेला. वॉट इज द इनिशियल रिएक्शन तें भाशण आयकतकीर फ्रॉम बजेट पॉयंट ऑफ व्यू, फायनान्स पॉयंट ऑफ व्यू कितें दिसलें? प्रमोद, बजेट खंयचेंय जेन्ना मांडटात तेन्ना तें बजेट बरेंच आसता. बजेट केन्नाच वायट आसना, कारण सरकार कितें कितें करतलो हें सगळें सांगीत आसता. पूण आमचें काम शेवटी कितें, त्या बजेटाक डेवील इज इनसायड द बजेट म्हणून जशी म्हण आसता तशी भितर कितें आसा शेवटी तातूंत तरतुदी कितल्यो आसात आनी ताजो एनफोर्समेंट कसो जाता हाजेर एनालिसीस करपाचें आमचें काम. तर आय वूड से इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजेट. ताणें स्पीच पर्रीकाराचेंच परत मांडलां. आतां ह्या बजेटाक ताणें एक एडिशनल जी आज मुख्यमंत्र्यान तरतूद केली की ती पर्रीकाराचे एक्स CMचे समाधी खातीर 10 कोटी रुपयांची. पूण तातूंत एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट केला, म्हणजे सगळ्या ह्या बजेटाचो क्रक्स थंय दिश्टी पडटा. ह्या बजेटाक एनफोर्स करपा खातीर ताका GST स्टॅबिलायझेशन जाय आनी मायनींग रिझम्पशन जाय. अश्यो 2 गजाली ताणें सुरवातीकच म्हणल्यार GST स्टॅबिलायझेशन हें कित्या खातीर जाल्यार पयलीं जेन्ना GST एनफोर्स जालो 5 फेजींनी जालो तो 0, 5%, 12%, 18, 28. ताजे नंतर तो रिवायज जावन 28चे थोड्यो लग्जरी गुड्स 18 हाडले. थोडे रेस्टॉरंट आशिल्ले ते AC हाडून 18चे 12, 12 करून 5. हाजी सगळ्यांत मोठी कॅज्युअलिटी जर कोण जाल्या रिड्राफ्टिंगाची, रिफ्रेमिंगाची जाल्यार गोवा. बिंग अ कंज्युमर स्टेट सगळ्यांत चड रेव्हेन्यू जर कोणाक वगडावचो पडलो फाटल्या वर्सभराक जाल्यार टुरिस्टीक स्टेट आनी कंज्युमर स्टेट म्हणून गोंयाचेर ताचो प्रचंड परिणाम जाला. आनी दुसरो मायनींग रिझम्पशन जें ताका अत्यंत म्हत्वाचें आसा. बिंग अ बेजीक म्हणजे GDPच्या 20% शेअर दिवपी इंडस्ट्रियल सेक्टर ताका तो परत सुरू जालो जाय. हे 2च गजाली जाल्यो जाल्यारच तें बजेट फुडें वचपाचें. कारण GST कमर्शियल रेवेन्यू इज अरावंड ऑलमोस्ट 3500 crores आनी मायनिंगाचें आमकां खबर आसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ताजे सेंटरा मेरेन 10,000 कोटी मेरेन वतात. तर ह्या 2 गजालींचेर ताजें तें बजेट ताजो स्टेटमेंट. एक इंटरेस्टिंग गजाल जी आसा हांव सामकें सामान्य लोकांक कळचें म्हणून विचारता. कारण उठलो मुख्यमंत्री आनी जे सुरवातीचे 2 पॅरेग्राफ आशिल्ले ते इतले बरे आशिल्ले. He said, I am presenting a surplus budget of 450 crores, number 1. Number 2, he said that growth rate of 10%. And number 3, he said that fiscal deficit of less than 3%. So I am well within my prescribed limits. Is that a reality? Again, devil is in the details. ही बजेट जेन्ना ड्राफ्ट करतात तेन्ना FRBM एक्ट म्हणून आसता, फिस्कल रिफॉर्म्स अँड बजेट मॅनेजमेंट म्हणून एक्ट आसता. सगळे स्टेटीक इवन सेंटराक त्या कायद्याच्या चौकटीक तें बजेट मांडचें पडटा. सो खंयचेंय बजेट जेन्ना आमी इवॅल्युएट करतले ते त्या कायद्याच्या चौकटीकूच मेळटलें. फॉर एक्झाम्पल रेवेन्यू डेफिसीट शूड बी 0%. फिस्कल डेफिसीट शूड बी मॅक्झिमम 3% ऑफ द GDP. युअर बॉरोईंग शूड नॉट क्रॉस 27% ऑफ द GDP. अशी कांय मानकां तांकां घालून दिल्लीं असतात. त्या चौकटीक सरकार तें बसोवपा वता आनी त्या चौकटीक बसोवन दाखयता. पूण वेन वी गो फॉर द एनालिसीस, ताजी एनालिसीस जेन्ना आमी एक्चुअली करता रियलिटी खातीर, रियलिटी ही त्या बजेटाक पळोवन जायना. एनालिसीस ती एनालायज करतले जाल्यार फाटले 2 वर्सां फाटीं वचून कॅगान जें ताजें एक्चुअल ऑडिट केल्लें आसता किंवा स्टेट अकाउंट्स डिपार्टमेंटान ऑडिट केल्लें आसता, फायनान्स मिनिस्ट्री, युनियन फायनान्स मिनिस्ट्री ऑडिट करता, हे एक्चुअल फिगर्स घेवन सरकाराचो एक्चुअल एनफोर्समेंट पळोवचो पडटा. तर हो एनफोर्समेंट जेन्ना आमी पळयतात, माय स्टडी सेज फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 18 to 20 years बजेट एनालिसीस, कॅपिटल प्लान एक्सपेंडिचर एनफोर्समेंट सरकाराचो 49% वयर वचना. खंयच्याच सरकारान आज मेरेन केल्लो ना.
आणि रेव्हेन्यू प्लान जो असता तो अराउंड 60-70% असता, कित्याक तातूंत स्किमी दिवपाच्यो असता, पगार घालपाचो असता, मेंटेनन्स असता, म्हूण तो एनफोर्समेंट अराउंड 70% बी वता. आतां हातूंतले मेन फिगर जे आसा तुवें आतां ते एक्च्युअल आनी मॅनिप्युलेशन हें दाखोवपा खातीर हय सरकारान 17,123 कोटीचें बजेट मांडलां. तेंच बजेट पडचें. आतां तातूंत सरकाराचो रेव्हेन्यू एक्च्युअल कितलो, ह्या स्टेटीचो रेव्हेन्यू एक्च्युअल जर आमी पळयलो एज ऑन खरेंच किती भितर येता? 31 मार्च 2019 जर एक्च्युअल फिगर आमी पळयलें जाल्यार तो 10,500 कोटी वयर वचना. ह्या 10,500 कोटींक शेअर इन सेंट्रल टॅक्सीस अराउंड 3,000, ग्रँट एंड एड सेंटराची येता अराउंड 750 कोटी, सरकाराचो टॅक्स रेव्हेन्यू अराउंड 5,500 कोटी आसता, 5,250, आणि नॉन टॅक्स अराउंड 1,500, टोटल एक्युम्युलेटेड 10,500. मागीर 17,500 खंयचे? आता 17,500 कोटींचे जर ते बजेट एनफोर्स करतलो सरकार, सरकाराक बॉरोईंग करची पडली ऑलमोस्ट 6,500 क्रोर्स. पूण ह्या बजेटाक आमी जेन्ना पळयतात सरकारान बॉरोईंग केलां 2,002 कोटी, 200 कोटी. वयली जो आंकडो आसा तो 3,051 कोटीचो आंकडो, हांगा खंय प्रोविजनय ना, ताजे फिस्कल डेफिसिटय ना, ताचो खंय उल्लेखय ना, ताची तरतूदय ना, तो फक्त कागदार आसा. तो कागदार आसा. 2,200 कोटींक ते परत मजा आसा. 2,200 कोटी कित्याक? सरकाराक RBIचें लिमिटेशन आसता बॉरोईंगाक. 2,000 कोटी वयर गोंय वचूं शकना. तातूंत मजें कितें? त्या 2,200 कोटींतले 1,030 कोटी फाटलो प्रिन्सिपल भरूं वतले. म्हणजे सरकाराक नवे प्रकल्पांचेर जाय जाल्यार हार्डली 1,100 कोटी मेळटा. म्हणजे सरकार जे आमी पळयता आतां दर म्हयन्याक 100 कोटी बरो करता ते हे प्रकार. पण एक गजाल जी म्हत्वाची आहा की 17,500 कोटीची सायज आणि एक्च्युअली इट कम्स टू 10,500 रेव्हेन्यू आणि बॉरोईंग धरले जाल्यार ते साधारण 14,000 कोटीच्या वयर बजेट वचना. उरिल्ले इज अ मॅनिप्युलेटेड फिगर. सो 15,000 जरी धरले जाल्यार ऑलमोस्ट 2,000 कोटी हे खंयच मेळनात. आतांकय लागनात, कागदारय दिसनात. 3,000 कोटी हांगा सारखे. 3,000 कोटी जर खंय दिसना जाल्यार देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की जेन्ना आमी स्टेटीची लोन पळयतात ते लोन आतां 20,000 कोटीच्या वयर पावपा आयला. जेन्ना अलेक्स रेजिनाल्डान काल विशय काडलो की 20,500 पावलो म्हण, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय करतना सांगलें इतल्याचेर ना ते 15,500 पावला. बरोबर. सो बेजिकली हो जर आंकडो धरलो 17,500 इन्फ्लेटेड जाल्यार आमचे लोन आमच्या कंप्लीट स्टेट बजेटाच्या की चड जाला आयची घडयेक. आणि इवन मुख्यमंत्र्याचो जर आंकडो धरलो 15,500 म्हणून आणि हो जर रियल आंकडो धरलो 15,000 तरी ते चड जाला. व्हॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ दिस? एक 2 वर्सां फावटी सरकारान जेन्ना बजेट प्रेजेंट केल्लें तेन्ना आमी क्वेश्चन मार्क ताजेर रेज केलो. सरकारान 77,000 कोटीचो GDP दाखयलो आणि तेन्ना CSOन स्टॅटिस्टिक्साचे आज 84 केले. सरकारान तेन्ना CSOचे स्टॅटिस्टिक्स तेन्ना मेथोडॉलॉजी बदलिल्ली GST कॅल्क्युलेट करपाची. तेन्ना सरकारान ताजेर क्लेम केलो की इट इज 77,000 क्रोर्स डिस्पायट क्लोजर ऑफ मायनिंग. म्हणजे 48,000 वयल्यान अकस्मात तो 77,000 कोटी जाल्लो. ताजे नंतर पोरू सरकारान CSO मेथोडॉलॉजी रिवायज केली आणि ते फिगर परत 48,000 कोटींचेर हाडलें. पूण सरकारान बॉरोईंग्साची फिगर परत हालयली ना. बॉरोईंग शूड बी इन कंपॅरिझन 27% ऑफ द GDP. ते कांयच हालयलें ना आणि नवीन फिगर 48,000 कोटी म्हणून सांगले. सो ही बॉरोईंग्स जी आसा परत तुवें जो इदोळ प्रश्न काडिल्लो ती बॉरोईंग्स त्या लिमिटा भायरूच वतात कारण हो आंकडो बदलत आसता. CSOची मेथोडॉलॉजी बदलता तशी. जर पोरू 48,000 ह्या वर्सा 84,000 कशें? दिस इज प्रॅक्टिकली अ जंप ऑफ 40%. हो प्रॉब्लेम पळय हांगाय परत दाखयला. इतलें करून सुद्दां सरकारान तुवें जें एक जवळ म्हणिल्लें 455 कोटी सरप्लस दाखयता सरकार. हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा पळय, इन्फ्रास्ट्रक्चराक स्ट्रावड आशिल्ली स्टेट केन्नाच सरप्लस आसूं शकना. तुजी
बजेट जेन्ना सरप्लस आसा म्हणजे तुजे इन्फ्रास्ट्रक्चर विल शूड बी फूल प्रूफ. परफेक्ट आसता. हांगा लोक उदकाक तळमळटात, तुजे PHC चलना, CHC चलना, कोणाच्यो लायटी ना, कोणा ट्रान्सफॉर्मर ना. अशे स्थितीक सरकार 455 crores म्हणजे एक्च्युअल हांव फिगरा कडेन येता, सरप्लस दाखयता. हे कित्याक फट अथवा ही परिस्थिती कित्याक खरी न्ही. सरकारान 2011 सावन 2018 मेरेन 2010 ते 2013 एकूय पयसो सरकार पगारा खातीर घेना आशिल्लो. ओव्हरड्राफ्ट मायनिंग बंद जायत सावन सरकारान सॅलरी खातीर ओव्हरड्राफ्ट काडपाक सुरू केलें. सॅलरी खातीर RBIचे ओव्हरड्राफ्ट जे म्हयन्याचे सुरवातेक घेवप आनी म्हयनो सोंपचे पयलीं RBIक फारीक करप. 2013-14 4 कोटी घेतले, 14-15 90 कोटी घेतले म्हयन्याक, 2015-16 193 कोटी म्हयन्याक, 2016-17 म्हयन्याक एवरेज 148 कोटी आणि 2017-18 एवरेज म्हयन्याक 93 कोटी. म्हणजे जवळ जवळ 30 to 40% सॅलरी सरकार RBI कडल्यान ओव्हरड्राफ्ट घेवन घालता आणि दुसरे वटेन हांगा सरप्लस दाखयता. म्हणजे कितें इदोळ सांगलें तें 49% फिगर. सरकार बजेट ड्रॉप करता. पगार घालपाचो खर्च सरकाराक चुकना, मेंटेनन्साचो खर्च चुकना, पेन्शन लायबिलिटी चुकना. ती सालबार करपा खातीर सरकार दर म्हयन्या पयल्या डिसेंबराच्या एंडाक 20% बजेट कपात करा म्हणून सर्क्युलर काडटा. ताजें फलीत हें लास्ट सरप्लस. व्हेरी इंटरेस्टिंग. इफ दॅट इज द केस, जशें तुमी म्हळें की 455 crores सरप्लस बजेट हे भ्रमाचो भोपळो. इन द सेम ब्रेथ growth rate of 10% when chief minister himself in his budget speech is saying that जोपर्यंत GST rate stabilization जायना, मायनिंग स्टार्ट जायना, तो मेरेन हे बजेट इम्प्लिमेंट करपाक सुद्दां आडमेळी आसात, जाल्यार 10% ग्रोथ रेट हो भ्रमाचो भोपळो काय भ्रमाचो फुगो आता हो जस्ट सोडला वयर हवे वचपाक. एकदम बरोबर आसा प्रश्न. एक्चुअली नॅशनल लेवलाचेर आमी जर इन्फ्लेशन पळयलें आज इट इज अराउंड 3 to 3.5%. पूण स्टेटीचें इन्फ्लेशन इट इज ऑलमोस्ट टचिंग डबल फिगर्स. कारण गोवा इज अ कंज्युमर स्टेट आणि कंज्युमर स्टेट आशिल्ल्यान हांगा प्रकार कसो जाला की स्टेटीची प्रायमरी, सेकंडरी आनी टर्शरी सेक्टर जे आसात ते तुमी डिविजन जर पळोवशात, प्रायमरी इज हार्डली अराउंड 5%. मायनिंग बंद जातकीर तो 10च्या वयल्यान 5 आयलो. ग्रोथ सेक्टर विच मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जो सेकंडरी सेक्टर आसता दॅट इज हार्डली अराउंड 30%. आणि हांगा टर्शरी सेक्टर जो सर्व्हिस सेक्टर आसा म्हणजे बेसिकली ट्रेडिंग तो 65% तेकला. खंयच्याय बॅलन्स्ड इकॉनॉमीक टर्शरी एक 50 म्हऱ्या आसूं जाय, मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथाचो ताका सपोर्ट आसूं जाय अराउंड 35%, आणि प्रायमरी सेक्टर जो आसा जसो नॅशनल लेवलाचेर आसा दॅट शूड बी अराउंड 10%, जो गोंयाक 5 म्हऱ्यांक आसा. कारण गोवा बिंग अ कंज्युमर स्टेट आमी हांगा सगळें विकतें घेतात, दूध धरून भाजी धरून सगळें धरून विकतें घेतात. बाकीच्या स्टेटींनी प्रायमरी सेक्टर बरे पैकी चलता, मॅन्युफॅक्चरिंग चलता. म्हणून गोंयाक बिंग इन्फ्लेटेड स्टेट जाल्ल्यान हांगा प्रचंड प्रमाणात तें इन्फ्लेशन आसा. सो एक लोकांक कळपा खातीर what is a realistic growth figure of the state and what is a realistic fiscal deficit figure of the state? तो डायरेक्ट against 10% आणि 3%. तो तुमकां डायरेक्ट बॅरोमिटर कमर्शियल टॅक्साचेर मेळटलो. आमची कमर्शियल टॅक्साची ग्रोथ जर तुमी पळोवशा न्ही इट इज अराउंड 6 to 7%. आतां ते भरून कित्याक काडटा, सरकार फुडलीं 5 वर्सां तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आसा GSTचेर, म्हणून ताका लागून ते तुमकां 14% कशें दिसता फिगर ग्रोथ कशें. रियलिस्टीक फिगर जर पळोवशा इट इज अराउंड 6 to 7%. आनी दॅट इज ऑल्सो इन्फ्लेशनरी. म्हणजे सरकारान कितें तरी मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रो जाला, प्रायमरी सेक्टर ग्रोथ ओरिएंटेड न्ही, इट इज प्युअरली इन्फ्लेशनरी. सो खरी ग्रोथ जर पळोवपाक वचशा तुमी सरकाराचे रेव्हेन्यूची इज हार्डली अराउंड 6 to 7%. पूण सरकाराची बॉरोइंग्सची तुमी इदोळ म्हणल्यात दॅट ग्रोस एट अराउंड 20%. सरकाराचो रेव्हेन्यू 7 ते 8% खरो वाडटा, तोय बी इन्फ्लेशनान, पूण बॉरोइंग्स वाडटात 10 ते अराउंड 20%. म्हणजे इतले ताका लागून इदोळ एक स्टेटमेंट केला सरकार CMान बॉरोइंग्साच्या नांवान असेंब्लीक बोवाळ जाता म्हणून परत 17,000 कोटी 20,000 कोटी करून. We have a sinking fund of around 600 crores
आणि गॅरंटी रिडेम्पशन फंड ऑफ अराउंड 303 crores. सिंकिंग फंड म्हणल्यार SLR बॉन्ड जे घेतात ताजे कडल्यान तुमचे जेन्ना लोन 17, 18, 20 हजार कोटी हो सिंकिंग फंड 600 कोटीचो काना घालून पावता. दुसरें गॅरंटी रिडेम्पशन फंड जो आसा तो कॉर्पोरेशन्स जेन्ना बॉरोइंग्स करता दे कांट बॉरो डायरेक्टली, तांकां कोलॅटरल सेक्युरिटी दिवची पडटा गव्हर्मेंटान. ताजे खातीर तुमची 15तली 10 ते 12 कॉर्पोरेशनां लोनार चलतात. अशें हांकां हो 3 कोटी तुमचो काना पावपाचो ना. सो हे स्टेटमेंट फक्त एक कोणा तरी हें करपा खातीर केल्यात, पूण तांकां एक्चुअल फायनान्शियली ताका कांयच वजन कांयच ना. ताका फालचो कांय प्रसंग आयलो जाल्यार वजन कांयच ना. एक जो प्रश्न येता की इफ दीज आर द रिअलिस्टीक फिगर्स, हांव परत सांगता लोकांक, दिस इज अवर व्हेरी फ्रँक असेसमेंट की ग्रोथ रेट जरी सरकारान 10% धरलो जाल्यार इन रियलिटी तो 6% वयर आसा असो दिसना. आणि त्याच बरोबर स्टेटीचे लोन जे आसा, वॉट विल बी युअर फिगर? 20,500 अगेन्स्ट गव्हर्मेंट्स लेस फिगर ऑफ 5,000 crores. सरकार कितें करता हांगा एक मजेशीर गजाल आसा. आमी इंटरनल बॉरोइंग्स पळयतात जनरली, बॉरोइंग म्हणलें की, आनी सरकारूय कितें करता बॉरोइंग दाखयता, आपली दाखयता. पब्लीक अकाउंट डेट केन्नाच दाखयना. पूण जेन्ना युनियन फायनान्स मिनिस्ट्री एनालिसीस करता स्टेटीच्या फायनान्शियल हेल्थाची, अथवा RBI जेन्ना एनालिसीस करता, अथवा CAG जेन्ना करता, तेन्ना ते ओवरऑल लायबिलिटी पळयतात, सदां डेट पळयनात. सो पब्लीक अकाउंट डेट आतां सुदीन उलयतालो एसेंब्लीक, व्हेरी टिपिकल पॉयंट सांगता तुमकां. तो म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराची 500 कोटीची बिलां तुमी हें करूं ना. GSIDCची ताणें फिगर सांगू ना, पूण आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे जो RTI आसा ताजे प्रमाणे इट इज क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 1200-1300 कोटीचे GSIDCचे प्रोजेक्ट आसात ते पेंडींग आसात. सो हे एकंदर फिगर धरले जाल्यार 1,500 कोटी. हे सगळ्यो गजाली सरकार दिनासतना त्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो EMI, तांच्यो EMD आसता आनी कितें आसता त्यो चेपता आनी ते दुसरे कडेन पगाराचेर मोडटा. सो सादारण 14,000 इंटरनल बॉरोइंग्स भायलीं घेतिल्लीं प्लस हेंय डेटच. हातूंतले ह्या 6,000तलो एक 2,500 GPF जर काडलो जो ग्रो जाता बँकांनी दवरून, बाकी सगळें डेट ते सरकार डेट म्हणून दाखयता. व्हॉट विल बी अवर टोटल फिगर? सो हे एकंदर वर्स सोंपतलें तेन्ना लायबिलिटी कितली आसता? वर्स सोंपतलें तेन्ना ते 20,000 कोटीचेर पावता. 20,000 कोटीचेर पावता. 15,500 म्हणटा ओवरऑल ते स्टेटीचे पॉप्युलेशन धरलें जाल्यार 1.33 lakhs पर हेड. एका गोंयकाराचेर 1,33,000 1,33,000 वजें आसा. वजें कॅल्क्युलेशन. जो फॉलोअप टू दिस इंटरेस्टिंग गजाल, हांव जेन्ना आज बजेट स्पीच आयकतालो, इट लुक्ड मोर लायक अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट रादर देन अ स्टेटमेंट ऑफ फायनान्स. म्हळ्यार ज्यो गजाली केंद्राची येतात हजारांनी कोटींच्यो, शेकड्यांनी कोटींच्यो, त्यो मुख्यमंत्री अभिमानान ती फिगर्स सांगतालो. पूण जेन्ना तो आपली स्टेटीची हे सांगतालो की आपल्याक कशी करपाक जाय, आपल्याक कशी करपाक जाय, थंय ताणें खंयच भाशणा भितर स्पेसिफीक एलोकेशन सांगले नात. बरोबर. वॉट इज द रिजन बिहायंड इट? की खरेंच आपल्याले बॉल्सांत कितले पयशे आसा ते पळोवया आनी मागीरच ही फिगर्स वाऱ्यार घालया, तूं पर्यंत फक्त स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पुरो. इज दॅट द रिजन? एक फाटल्या 2012 नंतर तुम्ही जर ट्रेंड पळोवशा इकॉनॉमीचो, गोंयचे स्टेट ट्रेजरीचो, हांव इकॉनॉमी म्हणजे परस स्टेट ट्रेजरीचो म्हणटा, मायनिंग क्लोजराची जर सगळ्यात मोठी खंयची कॅज्युअलिटी जाली आसत जाल्यार तो आमची इकॉनॉमी. इकॉनॉमीची ऑटोनॉमी जी आसा ती 2012 नंतर सोंपली. हाजी हें तुमकां कित्याक दिश्टी पडटा? पयलीं 2 वर्सां सरकारान मायनिंग क्लोजर जातकीर अक्षरशा एसेट विकून वर्सां काडल्यात. तांणी आशिल्लो ओर विकलो, तांणी गरजेक ती लिजां रिन्यू करून विकली, थंयच्यान 1200-1300 कोटी घेतले. मागीर डंप सेस म्हणून कसलो फीस म्हणून चार्ज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट सेस म्हणून चार्ज केलो, आनी त्या 2 वर्सांक एसेट विकून अक्षरशा 3,000 कोटी वसूल केले. 1,500 कोटी जे रॉयल्टीचे मेळटाले ती भरपाय करपाक, आनी 2 वर्सां धुकल्ली. ताजे नंतर सरकाराचो वेळ बरो की मोदी सरकार आयलो, तांणी 13th फायनान्स कमिशना उपरांत फंड डेव्होल्युशन वाडयलें. 42%चे 62% केलें. आनी सरकाराक जी सेंट्रल टॅक्सेशन येतालें, टॅक्स जो अरावंड 700-800 कोटी येतालो, तो 2,500 कोटींचेर पावलो.
म्हणजे सरकाराक आनीक एक कुशन मेळ्ळें जवळ जवळ 1800 कोटीचे. ताजे नंतर आयलें अजून एक दोन वर्सां एक वर्सभर लीज रिन्यू केल्ल्यान थोडी परत रॉयल्टी आयली, मायनिंग सुरू जाल्ल्या भशेन जालें. आनी आतां परत जीएसटीक लागून 14% कंपेन्सेशन येता स्टेटीक रेडीमेड वयल्यान. म्हणजे फाटलो 7 वर्सांचो जर प्रवास तुमी पळोवशी स्टेटीची फायनान्शियल ऑटोनॉमी कंप्लीट गेल्या आनी एसेट विकून अथवा सेंटराच्या पयशाचेर स्टेट जगता. पूण आतां मोदी सरकार कितें म्हणटा, आय हॅव ऑलरेडी डिवॉल्व माय 62% शेअर. सो तुमकां एक म्हजे एक हायवेचे प्रोजेक्ट मोठे पोर्ट सोडल्यार तुमकां आनी आतां इंडिविज्युअल मेळचें ना कांय. पूण तुमी बजेटां सुद्दां फाटली 2-3 वर्सांची पळयत त्या डेवोल्युशनाचे नंतरची जेटलीची जाल्यार तुमकां स्टेट स्पेसिफीक प्रोजेक्ट दिसना. एक तर ताजे दिसतात, इवन हांगा ग्रँटांनी ते रिफ्लेक्ट जाता. ओनूच्या बजेटाक टू बी प्रिसायज सरकारान सेंट्रल ग्रँट्स 1200 कोटी हे केल्यात येतले म्हणून. बट फॅक्च्युअली फाटले 6-7 वर्सांक ते 600 ते 700 कोटी वर येनात. सो सरकार कितें म्हणटा, तुमी स्वताक फायनान्शियल शिस्त लायात. आपणे तुमकां मॅक्झिमम दिलें, आता त्या पयशांतल्यान तुम्ही जनरेट करून आता तुम्ही तुमचो खर्च चलया. तुमकां दिल्यो सुद्दां जाल्यार कसल्यो स्किमी दितले, 50-50 शेअराच्यो, 40-60 शेअराच्यो, 80-20 शेअराच्यो. फुके सवाय 100% पॅकेजीस, लमसम पॅकेजीस ह्यो बंद. But then what is the reason that CM shied away from telling his own allocations of his own treasury, but very proudly displayed the crores and hundreds and 1000 crore allocations of the union treasury? What is the reason? हे कोष्टक हांव एक सांगता, हाजेर तुमकां स्टेट ट्रेजरीची म्हणजे तो फिगर सीएम आपले कित्याक उलयना. सरकाराची इदोळ सांगले तशी टोटल वर्साक येणावळ 10,384 कोटी, टू बी प्रिसायज 10,384 कोटी एज ऑन 31 मार्च 10,384 क्रोर्स. पगार दिसवड्याचेर ताजे वता 5,534 कोटी. पेन्शन ग्रॅच्युटीचेर 1,112 कोटी. रिणावेले व्याज भरपाक 1,372 कोटी. स्किमीचेर 840. सो मिनिमम खर्च 10,384तलो 8,858 कोटी ताजे कंपल्सरी खर्चाचेर गेले. 8,800 एक्सपेन्सिसांक सरकार कांय करपाक शकना, कांयच करपाक शकना, डेव्हलपमेंट कांय ना करपाक. तातूंत जो सॅलरी पेन्शन ग्रॅच्युटीचो शेअर आसा तो 65%. म्हणजे चुकच ना सरकाराक. उरता फक्त 15%. तातूंक मेंटेनन्स जावं जाय, तातूंक 2% सुमार सबसिडी आसूं जाय, आनी उरलें जाल्यार कामां मेंटेनन्स नवीन कामां उरले जाल्यार नवीन कामां. फक्त 129 कोटी उरतात. तातूंतल्यान मेंटेनन्स जातगेर सबसिडी जातगेर उरतले ते कामाक मेंटेनन्स इज अराउंड 8% सुमार आसता बजेट पळयलें जाल्यार. सबसिडी इज अराउंड 2%. 5% सरकाराच्या हातांत उरतात. म्हणजे हार्डली अराउंड 40 ते 45 कोटी विकास करपा खातीर 865 कोटींतले. म्हणून सुदीन परत सांगता इदोळ म्हणटाले ते 500 कोटीची बिलां उरल्या, कॉन्ट्रॅक्टर कामां घेना, GSID हे सगळे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. करेक्ट. ते हातूंतल्यान दिश्टी पडटा की सरकार ती घेवंक शकना काम. सरकारा कडेन मंत्री फायनान्साच्या नांवान बोळा मारताले, फायनान्साच्यो पॉलिटिकल क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल क्वेश्चन. जर सरकारा कडेन जर विकास करपा खातीर, डेव्हलपमेंट करपा खातीर जर 45 ते 50 कोटीच उरतात वर्साक आनी बाकी सगळे भायल्या एक तर केंद्रा कडच्यान मागून हाडचे पडटा, ना सरकार आपूण जावन कांय करपाक शकना. सो जेन्ना 10 आमदार फुट्टात, वी हॅव ब्रोकन अवे फॉर द डेव्हलपमेंट अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हण, त्या 10 जाणांचो जर विशय घेतलो तांगे वाट्याक कितली येवपाक शकतात वर्साक? एक 5 कोटी, 4 कोटी. आता 40 जर धरले 50 1 कोटी सुद्धा पडपाना धड. बरोबर. ह्या 10 जाणांक तरी 5 कोटी वयर तर हांगे मतदारसंघा भितर विकास जावपाक शकना. बरोबर. सो हेजे विकासाची जे एक हे लोकांक सांगतात आमी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर फुटल्या म्हणून, ते आनी हांगा स्टेटीचे बजेट हांचो ताळमेळ कांयच उरला. ताळमेळ कसोच जुळना. म्हणजे ह्या आमदारांनी मॅक्झिमम घेतल्या मॉन्सून पूर्व कामां घेवपाची. तात्पर्य सांगपा म्हणजे हांगा प्रॉब्लेम कसो आतां, हांगा सरकार कितें करता, एक नाटक आसा. वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा, आतां रोड डेव्हलपमेंट म्हणलो,
प्रधानमंत्री ग्राम हातूंतल्यान ती सडक विकास योजना नाजाल्यार टुरिझम सर्किटांतल्यान तो पयसो हाडप आणि खंय तरी स्टेटीची कामां बेसिकली केंद्राचो पयसो तातूंतल्यान कितें आमदारांक मागीर तें मेळ्ळे तशें करून तरी जरी धरले तरी जर 40 आमदार जर धरले कोणाकच एक 3-4 कोटीच्या करपाक काय स्कोप ना विकासाक तसो म्हणजे ज्या उमेदीन ते 8-10 जाण तशे गेल्यात तसो पयसो हांगा ट्रेजरीक खंयच दिश्टी पडना खंयच दिश्टी पडना. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता फक्त राजकीय न्ही बट खरें सिरियस फायनान्शियल स्टेटीचें पोजिशन कितें आनी सरकार विधानसभेक कितें सांगता पण वस्तुस्थिती कितें आसा ही तुमचे मुखार मांडपाचो प्रयत्न. म्हाका दिसता हो विशय इतलो गंभीर आहा की एका डिबेटान ह्यो गजाली जायनात. आमी परत ह्यो गजाली करत रावतले. म्हाका खूब फावटी दिसता की आमी जेन्ना अशी रिपोर्ट करतात तेन्ना लोकांची इंट्रस्ट एरिया तो खूब कमी आसता. पण जेन्ना सुयशान सांगलें की दर गोंयकाराच्या माथ्यार आज 1,33,000 रुपयांचें रीण आसा म्हूण म्हाका दिसता प्रत्येकाक एक नागरीक म्हणून आनी गोंयकार आनी सुशिक्षीत गोंयकार म्हणून हाजी सिरियसनेस कळपाक जाय. फायनान्शियल लास्ट एक कोट दिता म्हणजे ह्याच सरकाराच्या युनियन फायनान्स मिनिस्टराचो जेटलीचो एक 5 म्हयने फाटीं ताणें इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेवाक केल्लो हो कोट ताणें हांव हें सोपयतां. We must not fall to the temptations of populism as it is short-lived and would not be beneficial in long term. Rural India has to be helped, but through investing in infrastructure and education, not by doles and freebies. Not by doles and freebies. म्हाका दिसता ह्या डोल्स आनी फ्रीबीसानच आमच्याय इकॉनॉमीच्या अधपतनाची सुरवात जाल्ली आनी एकच समजून घेयात ही गजाल नागरीक म्हणून आमी आमची दृश्टींतल्यान हो प्रयत्न करत रावतले टू ब्रिंग दीज फिगर्स इन पब्लीक डोमेन. कारण एकदां जेन्ना हो डॉलारो कोसळटलो तेन्ना हे सगळे येवन आमच्या हड्ड्यार पडटले नागरीक म्हणून. सो हे समजून घेयात आनी तुमच्या लोकप्रतिनिधींचेरूय दबाव हाडात ही मातशी फायनान्शियल फिस्कल डिसिप्लीन शिकून घेयात म्हणून. कारण फक्त विकासा खातीर म्हूण फुटले जाल्यार हांगा विकास न्ही हांगा फक्त भकास दिसता. हाजी जाणीव तांकां करून दियात. इतलेंच सांगता थांबता. इतली बरे तरेन एनालिसीस केलें सुयश. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.